गाडया वयली सबसिडी सरकाराचे टार्गेट जाले म्हूण घडये बंद केला असूये अशें आदलो वीज मंत्री निलेश काब्राल सांगता। लोकांनी इलेक्ट्रीक गाडयो घेवच्यो म्हूण आमी गाडयांचेर सबसिडी सुरू करतना आंकडो थारायिल्लो। चड करून तो आंकडो पार जाला आसूं येता म्हूण सबसिडी बंद केल्या आसतली अशें काब्रालाचें म्हणणें। काणकोणकार म्हणटात ते हुशार लोक सगळ्या क्षेत्रांत हे काणकोणकार नंबर 1 आसात। सुसंस्कृत समाज म्हूण तांची वळख आसा। ह्या समाजान हे फावट बीजेपीच्या उमेदवारांक वेंचणूक हारोवपाची गरज आसा अशें मत फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायन मांडलो। बीजेपी सरकाराची पावर काडून दिल्ली ही पंचायत वेंचणूक आसा। बीजेपी ही एक राष्ट्रीय पार्टी अशें ते परते जाहीर करतात। थंय सायबा अशें म्हणून वयल्यान तांकां दिल्ल्या आदेशांक ते पाळटात अशी टिका करून सरकाराचेर विजयान फोग काडलो। पणजेंतल्या नॅशनल थिएटराचें लीज कांय वर्सां आदीं सोंपलें आनी जाचे कडेन लीज आशिल्लें तो आपल्या सुवार्थाची चिंतता। एकदां लीज सोंपलें म्हणटकीच तातूंत बदल करूंक येना अशें पणजेचो आमदार आनी महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात सांगता। तशेंच हे लीज सोंपिल्ल्यान ही इमारत आतां पणजे महानगरपालिकेच्या स्वाधीन करची पडटली अशें बाबूश सांगता। गोंयांतल्या 186 पंचायती खातीरचो जाहीर प्रचार सोमारा सांजे सोंपलो। 10 ऑगस्टाक मतदान जातलें। वेंचणुकेंत दादल्या परस बायल मतदारांचो आंकडो चड आसा। राज्य वेंचणूक आयोगान वट्ट 45 मतदान केंद्रां संवेदनशील म्हूण जाहीर केल्या। तशेंच सगळ्या पंचायतींनी मेळून फक्त एका तृतीयपंथी मतदाराची नोंद जाल्या। तो तिसवाडी म्हालांतलो आसा। आम आदमी पक्षाचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पालेकारा सयत आम आदमी पक्षाच्या प्रतिनिधी मंडळान शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे हांची भेट घेतली आनी बंद वा विलीन जावपी शाळांक आम आदमी पक्ष दत्तक घेवंक तयार आसात अशें खात्याक कळीत केलें। तशेंच विलिनीकरण प्रस्नांचेर कांय उपाय येवजण्यो घेवन मुख्यमंत्र्याक मेळटले आनी चर्चा करतले अशें पालेकारान सांगलें। जाल्यार शाळा इबाडपा खातीर शिक्षकांक न्हय जाल्यार सरकाराक दोशी धरपाक जाय अशें पालेकार म्हणटा।
गोंयांत लॉकडावनांत गोंयकारांक दिवपा खातीर आदलो नागरी पुरवण खातें मंत्री गोविंद गावडे आनी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या मंजुरीन घेतिल्ली 243 मॅट्रिक टन तूर दाळ आयज कुसून पडल्या अशें विधान पुराव्या सयत फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसाईन केलें। जर ही दाळ एक किलो दर एका घरान पाविल्ली तरी आख्ख्या गोंयांत ही दाळ मेळटाली। ती अशी कुसून पडची नासली अशी खंत विजयान उक्तायली। बऱ्याच फामिलींनी शेत पिकोवप सोडून दिलां। ह्या फामिलीक शेत रोवपा विशीं येवजण्यो जाणा जावन घेवपा खातीर शेतकार महोत्सव घडोवन हाडपाक सोदता अशें उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार सांगता। तशेंच हो महोत्सव ऑक्टोबर म्हयन्याच्या निमणे कडेन घडोवन हाडपाचो विचार आसा अशें मंत्री सांगता। महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाचो अखेर 40 दिसां उपरांत विस्तार जालो। राज्यपाल भगत सिंग कोश्यारी हांणी 18 आमदारांक मंत्रिपदाचो सोपूत दिलो। शिंदे गटा कडल्यान तानाजी सावंत, उदय सामंत, संदीपान भुमरे, दादा भुसे, अब्दुल सत्तार, दीपक केसरकर, शंभूराज देसाई, संजय राठोड, गुलाबराव पाटील हांकां मंत्रिमंडळात आस्पावन घेतला जाल्यार भाजपान गिरीश महाजन, चंद्रकांत पाटील, सुधीर मुनगंटीवार, सुरेश खाडे, राधाकृष्ण विखे पाटील, अतुल सावे, रवींद्र चव्हाण, विजयकुमार गावित, मंगल प्रभात लोढा हांकां मंत्रिमंडळात सुवात मेळ्ळ्या। बिहाराचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार हांणी परत एकदा भाजपा वांगडीची युती तोडली। बिहाराचे मुख्यमंत्री नितीश कुमारान ह्या विशींची घोशणा केली। फाटल्या कांय दिसांनी नितीश कुमारांच्या वेव्हारांत जाल्ल्या बदलांतल्यान युती तुटपाची चिन्हां दिसून येताली। नितीश कुमारान आयज आपल्या पक्षाच्या खासदारांची आनी आमदारांची बसका घेतली। त्या उपरांत तांणी ह्या विशीं घोशणा केली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे हर घर तिरंगा मोहिमेक यशस्वी करपा खातीर पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेरातान पणजे महानगरपालिकेचे नगरसेवक आनी भाजपा कार्यकर्त्यांक फुकट झेंडे वाटले। ह्या वेळार भाजपाचो गोंय प्रदेश अध्यक्ष सदानंद तानावडे हाजीर आशिल्लो। पुराय गोंयभर ही मोहीम यशस्वी करपाचो आमचो यत्न आशिल्ल्याचे तानावडेन ह्या वेळार सांगले। सरकारान
आमकां हर घर तिरंगा लावपाची संद दिली ते खातीर हांव सरकाराचें अभिनंदन करता. सरकारान केल्ल्या ह्या येवजणेचो सगळ्यांनी फायदो करून घेवचो, तशेंच वास्कोकारांनी आपापल्या घराचेर झेंडो लावचो आनी देशा खातीर प्रेम दाखोवचें अशें आवाहन वास्कोचे आमदार दाजी साळकारान केलें. मंगळारा आझादी का अमृत महोत्सव ह्या मोहिमे खाला वास्कोचे सेंट जोझफ विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी झेंडो हातान घेवन आनी भारत माता की जय घोशणा दीत रॅली काडली. उपरांत ते पत्रकारांकडेन उलयले. वास्कोचे भाजप मंडळाचे अध्यक्ष धीरक नायक, विद्यालयाची मुख्याध्यापिका तशेंच सुमार 500 विद्यार्थ्यांनी ह्या रॅलीक वांटो घेतिल्लो. गोंयांतल्या सगळ्या मुसलमान भावांनी मंगळारा मोहरम पाळ्ळो. मोहरम म्हळ्यार इस्लामीक कॅलेंडरा मदल्या पयल्या म्हयन्याचें नांव. ह्या म्हयन्यान इस्लामाच्या नव्या वर्साची सुरवात जाता. मोहरमा निमतान दिवचलच्या तशेंच पणजेच्या मुस्लीम भावांनी मंगळारा लोकांक सरबत वांटून एकचाराचो संदेश दिलो. मोहरम म्हयन्यांत हजरत मोहम्मद पैगंबर हांचे नातू हसेन आनी हुसेन हे दोनूय शहीद जाल्ले. ताका लागून तांची याद म्हूण मुस्लीम भाव हो दीस पाळटात. जागतीक पावड्या वयली म्हत्वाची मल्टी स्पोर्ट्स इव्हेंट म्हणल्यार राष्ट्रकूळ सर्त, जाका इंग्लिशीन कॉमनवेल्थ गेम्स अशें म्हणटात. 1930 पासून जावपी ह्या सर्तींनी भारतान फाटल्या कांय वर्सांत दोळे दिपकावपी कामगिरी केल्या. 2010 101 पदकां सयत भारतांत दुसरी सुवात मेळयिल्ली. अंदू 61 पदकां जिखून भारत चवथे सुवातेर आसा. भारतान वट्ट 61 पदकांचे अंदू नांव कोरांतला. हातूंतल्या 22 भांगरा, 16 रुप्या, 23 कांश्या पदकांचो आस्पाव आसा. अंदूचे सर्तींत कांय नव्या खेळगड्यां सयत नामनेच्या खेळगड्यांनी परजळीत कामगिरी केली. पूण भारत सगळ्यांत यशस्वी थारिल्ली शूटिंग सर्त अंदू कॉमनवेल्थान नाशिल्ल्यान भारताच्या पदक तकट्याचेर व्हड फरक पडला. अशें आसतनाय भारतान चवथी सुवात मेळयल्या. फाटल्या 2 वर्सां सावन कोरोना महामारीक लागून वास्कोचो दामोदर सप्तक मनोवंक नाशिल्लो. मात अंदू कोरोनाचें प्रमाण उणें आशिल्ल्यान 7 दिसां खातीर सप्तक मनयतात. ह्या वर्सा दामबाबाचो आशिर्वाद घेवपाक लोकांनी भरपूर प्रमाणांत गर्दी लेगीत केल्ली. धंदेकारांक फाटले 5 दीस जाय तशें गिरायक जावंक नाशिल्ल्यान तांच्यांनी निर्शेवणी उक्तायल्या. धंदो कांयच जावंक नाशिल्ल्यान गाडेकारांनी सप्तकाच्या फेरयेची 2 दीस मुजत वाड करून दिवची अशी मागणी सप्तकाक आयिल्ल्या धंदेकारांनी केल्या. भाजपा सरकार आपली यंत्रणा वापरून मतदारांक टॉर्चर करतात, हांकां भिवपाची गरज ना अशें विधान विर्येतोन केलें. गोंयच्या तळागाळांतली लोकशाय घटमूट करपाचें आवाहन कॅप्टन विर्येतो करता. धमक्यांनी भिवपाची कसलीच गरज ना. लोकांनी मुखार येवन मतदान करचें अशें आवाहन ताणें केलां.
पेडणे वाठारांत उदकाचो व्हडलो प्रश्न उप्रासला. तुया बोंगवाड्या वयल्या लोकांक 8 दीस जाले नळाक उदकाचो थेंब लेगीत दिवंक ना. ते खातीर मोर्चेचे आमदार जीत आरोलकारान तुया वाठारांतल्या पंप हावजाची पळोवणी केली. पळोवणी केल्या उपरांत पंप हावजाच्या कुशीक आशिल्ल्या उदकाच्या तळ्याच्या साठ्याचो उपेग थळाव्यांक जातलो अशें जीत आरोलकारान सांगले. उपरांत सांज मेरेन उदकाचो प्रश्न सुटावो जातलो अशें उदका स्त्रोताच्या अधिकाऱ्यांनी सांगलें. मडगांवचे 4 नगरसेवक भाजपाच्या संपर्कात आसात. आमचे गणित जुळें जाल्यार बेगीनूच मडगांव पालिकेन कमळ फुलयतलें. भाजपाचो मडगांव मंडळाचो अध्यक्ष रुपेश महात्मे सांगता. सद्याक आमचे कडेन 7 नगरसेवक आसात. फाटले विधानसभा वेंचणुकेच्या वेळार फातोड्डेच्या नगरसेवकान भाजपान प्रवेश केल्लो. त्या उपरांत खारेबांच्या अपक्ष वेंचून आयिल्ल्या महेश आमोणकारान हालींच भाजपान प्रवेश केला. 4 नगरसेवक 15 ऑगस्टा मेरेन भाजपान आयल्यार मडगांव पालिकेन भाजपाचो झेंडो उबयतले अशें तांचें म्हणणें. भारत स्वतंत्राच्या 75व्या वर्सा सरकाराच्या पयशांनी भुरग्यांक फुकट शिक्षण दिवपाक अडचण जाता हाच्या परस वायट गजाल खंयचीच आसची ना अशें अरविंद केजरीवाल सांगता. देशाच्या कांय वेंचीक मनशांच्या फायद्या खातीर हे लोक जनतेच्यो सुविधा काडून घेतात. ही साप्प वायट गजाल अशें अरविंद केजरीवाल म्हणटा. आमी एनडीए वांगडा कायम रावतले. बिहारांत चालू आशिल्ल्या राजकीय संकश्टाचे फाटभुंयेर केंद्रीय मंत्री आनी आरएलजेपीचे अध्यक्ष पशुपती पारस हांणी आपली भुमिका उक्तायली. आरजेडी आनी जेडीयून ह्या आदी युती केल्ली, पूण ही युती चड काळ उरूंक ना. आतां तांचे मदीं परतून युती जाता. ही गजाल बिहाराचे उदरगती खातीर मारक थारतली. भारतीय रिझर्व्ह बँकेन 8 बँकांचेर दंडात्मक कारवाय केल्या. रिझर्व्ह बँकेन दंडात्मक कारवाय केल्ल्या बँकां मदीं गोंयचे राज्य सहकारी बँकेचोय आस्पाव आसा. तशेंच ह्या डिफॉल्टरांचे वळेरेंत महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगड राज्यांतल्या बँकांचो आस्पाव आसा. गुजरातच्या मेहसाना अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेक 40 लाख रुपया आनी हेर बँकांक 1,40,000 रुपया दंड घातला. इतलेच न्ही तर भारतीय रिझर्व्ह बँकेन स्पंदना स्फूर्ती फायनान्शियल ह्या NBFCक आर्थीक दंड घाला.
जांबावलेच्या श्री रामनाथ दामोदर देवस्थानाच्या अध्यक्षपदाचेर मंजुनाथ पै दुकळे हे वेंचून आयिल्ले. मंगळारा रामनाथ दामोदर देवाचो आशीर्वाद घेवन तांणी आपल्या पदाचो ताबो घेतलो. देवस्थानाच्या उदरगती खातीर आपूण सदांच यत्न करतलो अशें अध्यक्ष मंजुनाथ पै दुकळेन सांगलें. बायगिणी वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट ही नीड ऑफ दी आर अशें म्हणीत महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरातान हो प्लांट जातलोच अशें आस्वासन दिलें. ह्या प्लांटाचे तिसरे टेंडर रोखडेंच काडपाचें आसा अशें बाबूश सांगता. तशेंच ह्या प्लांटा खातीर लागपी कोर्टाचे सगळे परवाने आमकां मेळिल्ले आसा अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें. भौशीक बांदकाम खात्यान अभियंत्यांची 50% पदां रिती आसात. मनीसबळ उणें आसत जाल्यार कामां कशी जातली? मंत्री निलेश काब्राल विचारता. राज्याचे मुख्य सचिव खात्याचे सचिव आसात. तांचेर कामांचो ताण आशिल्ल्यान खात्याच्यो फायली अडकून पडल्या. ह्या विशीं आपूण मुख्यमंत्र्यांकडेन उलयतलो. गरज पडल्यार नव्या सचिवाच्या नियुक्ते विशीं निर्णय जावं येता अशें काब्रालान सांगलें. मुणकार आनी कुळकारांच्यो केशी हाताळपाक खास मामलेदार नियुक्त करतले. महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरातान सांगलें. सध्या कार्यरत आशिल्ल्या मामलेदारांकडेन दिसपट्टी कामां आसात. ते भायर तांकां कायदो आनी वेवस्थेचेरूय लक्ष दिवचें पडटा. ताका लागून मुणकार आनी कुळकारांच्यो केशी तांकां हाताळपाक शक्य जावचें ना. देखून ह्यो केशी फास्ट ट्रॅक करपा खातीर खासा मामलेदारांची नेमणूक करतले अशें मंत्री बाबूश सांगता.